नमस्कार. नमस्कार तुमकां. एक तुम्ही कोकोनट आर्ट एक बिझनेस फॉर्म दिवपाचे आमकां सगळें जाणून घेवपाक जाय. आज तुम्ही म्हापशा सगळ्या स्टॉल घातलेलो आसा. सो एक्चुअली ह्या कोकोनटाचेर तुमकां एक वेगळे आर्ट करपाची कशी आयडिया आयली वा कशी सुचली पयलीं एक विचारपाक जाय आमकां. म्हजें नांव राजेश श्रीराम कलंगूटकर. हांव पेडण्या वज्रेसान. सो हे आर्ट म्हटल्यार कितें जालें की हांव एक्चुअली लोकल आर्टिस्ट. कितें मेळटा तें काम करता. जस्ट एक फायबर वर्क सोडून. पयलीं हांव फायन आर्ट्सान वयतलो म्हटल्यार फायनान्शियल प्रॉब्लम लागून हांवें फायन आर्ट्स सोडली. फर्स्ट इयरानूच सोडली आनी मागीर डायरेक्ट थंयच्यान वेर्णा लागलो युनिडियम म्हणून कंपनीन. थंयच्यान तो सॅलरी मातशी कमी आसली म्हणून वेस्टर्न शिपयार्ड म्हणून आसली वास्को हार्बर, थिंगासर लागलो. थिंगासर म्हाजें काम आसलें फक्त बोटींची नांवां घालप. तशेंच ते कामा बद्दल काम करून सुद्दां हांव थिंगासर हेचे आमचे शिगम्याचे चित्र, अदरवायज चर्चीचे मुर्त्यो, मागीर गणपतीच्यो मुर्त्यो, मागीर डेकोरेशन्स लग्नाची, तुळशी पेंटींग करप, शिगम्याची चित्र रथ, तशें मागीर गणपती सार्वजनीक गणपतीक डेकोरेशनां बी हे करतालो हांव. तशें मागीर थंयच्यान मागीर थोड्या वर्सांनी ती वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड बंद पडली. मागीर हांव गांवान येयला आनी सेम बिझनस म्हाजो आसलो. म्हळ्यार लोकल आर्टिस्ट म्हटल्यार सगळीं कामां करतालो, तुळशी रंगवप बी सगळें. लास्ट म्हाका 2च घरांनी पोर्ट्रेट करपाची आसली शिवाजी महाराजांची. ती दोन पोर्ट्रेट केले हांवें शिवाजी महाराजांची. आनी मागीर लॉकडावन न्ही. ओके. लॉकडावन म्हटल्यार म्हाका एक समय आसली की हांव बेकार बसून आसलो. केन्ना बेकार बसून आसलो म्हटल्यार घरान कट्टे पडलेले आसले. उखल्ले आनी घासपाक स्टार्ट केले म्हटल्यार मनान चिंतलें कितें. सगळी कोविडान सुरवात जाली. कोविडान स्टार्ट केलें हें काम. मनान फक्त इतलें म्हटलें कितें, जे कट्टे पासून जे काशयो जाता नाल्यार ती बावलां जातात नाल्यार कप जाता त्या पासून युनिक आर्ट कितें जायना. सो त्या लागून हांवें युनिक आर्ट स्टार्ट केलें. तुम्ही ऑनलायनाचो सहारा घेतलो म्हणजे ऑनलायन ना सर. तुम्ही डायरेक्ट आपले तकल्यान म्हाका कोणाचीच गायडलायन ना, कोणाचो हेल्प ना, कितें ना. सर म्हाजी ओन मेमरी. इवन म्हाका एक गमा बी कितें आसली ती म्हाका कितेंच खबर नासली खंय मेळटा कितें तें सांग. बेश्टी सोदले वचत त्या मार्केटान विचारले सगळ्यांक, तांचो हेल्प घेतलो. इवन मारवाड्यांचो सुद्दां हेल्प घेतला. आता तुम्ही ऑनलायन आता कशें आहा, आता आमी पयलीं फ्लिपकार्टार एमेझॉनार अशे थोडे खुबशे वेबसायटी आहा जेर कोकोनट आर्ट मेळटा. आनी ती तुम्ही कंपेर रेट बीन केल्ली किंवा अशें रेटींचो ना. गोंयचे लोक काय प्रतिसाद दिता ह्या आर्टाक? गोंयच्या लोकांचो न्ही ह्या आर्टाक म्हाका सद्या तामिळनाडू पांडिचेरीच्यान बी ते लोक तेंच्या घराघरांनी एक्चुअली कट्ट्यांचे आहा थंयसर. पूण ते लोक म्हाका आपयतात तूं आमकां येवन क्लासीस दी म्हणून. ओके. थंयसर डिमांड आसात. थंयसर डिमांड वाडलेलो ना. हय. इवन IITF गेल्ले आमी दिल्ली. थिंगासर बरो प्रतिसाद मेळ्ळो थंयसर. मागीर स्टार्टींग हांवें काम केलें म्हटल्यार पयलीं सेंट्रल जेलीन हांवें ट्रेन केलें. ओके. सेंट्रल जेलीन ट्रेनिंग दिता वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर. हय. म्हटल्यार तो म्हाजो फर्स्ट मुवमेंट. ओके. जालें कितें, डायरेक्टर ऑफ RTO तार सर, मागीर कारापुरकर सर. तार सर आमच्या वजरी पंचायतीक आसलो तेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत. सो तार सरान इन्क्वायरी केली की कोण भुरगो असो काम आर्टिस्ट आर्ट बी करता. सो ताका म्हाजें नांव सजेशनान मेळ्ळें. सो तेंच्यांनी मुद्दम म्हाज्या घरा एक दीस विजीट दिली तेंच्यांनी. आनी तेंच्यांनी पयलीं दिली, मागीर कारापुरकर सरान दिली तेंच्यांनी विजीट. आनी ते अक्षरशः आर्ट पण सरप्रायज जाले कित्याक सगळें युनिक गावलें. आनी तेन्नाच म्हाका खबर नासली ह्या आर्टाक कितें व्हॅल्यू आसा. हांव फक्त ते घरा कडेन टायमपास म्हणून करतालो. म्हणजे तुम्ही टायमपास म्हणून करताले, खबरच आयडिया नासली म्हाका. इवन इस्कॉलांतली भुरगीं सुद्दां येतालीं म्हाका म्हणटालीं काका आपणाक अशें जाय नाल्यार बाई म्हाका अशें जाय. हांव तांकां करून दितालो. म्हणजे जोडपाक शकता हे आयडिया नासली हितूंतल्यान कितेंच ना. आनी तुका एक्चुअली प्रॉफिट रेशो कसो कितें आसा पयशे म्हळ्यार समज कोण करता भुरगे समज व्हिडिओ पण करपाक जाय किंवा काय जोडपाक शकता समज बिझनेस फॉर्म दितलो जाल्यार ताका बिझनेस फॉर्म म्हटल्यार तेणी आपली मेमरी यूज करपाची आनी आपूण आर्टिजनान घेवपाचो. आता समज खंयच्या भुरग्याक जर शिकपाक जाय कला जाल्यार तुमी तांकां शिकयतले. सो तुमचे पेड काय म्हाज्या
अजून हांवें इतली प्लॅटफॉर्मां केल्या, इतली एक्झिबिशनां केल्या, केन्ना हांवें आसून पयशे मेळटले बाबा म्हाजो सेल जावंक जाय ह्या लागून येवंक ना. म्हाका फक्त सीएम सरान सांगला, प्लस आमच्या स्वयंपूर्ण गोवाच्या फुल स्टाफान सांगला, स्किल डेव्हलपमेंटाच्या स्टाफान सांगला की तू चल, तुजी आर्ट कितें आहा ती दाखय, लोकांक दाखय कोकोनट शेल्सा पासून आनी कितें कितें रेडी येता. हेच लागून हांव ह्या प्लॅटफॉर्मांचेर येता. सर पण एक आमी दुसरी सायडीर पयली तुमकां एक सांगप म्हटल्यार खुबशे आर्टिस्ट आपले आर्ट बंद केल्या कारणान पयशे कमी मेळटा, तांकां घर चलपाक जाय, ह्यो एक उद्देश आसता न्हू. फक्त आमी आर्ट करून करून घर चलोवपाक शकना अशें ना. आतां पळय, सगळे जर जोडूंक जर भायर सरले जाल्यार तितून कितें ना, तुजें ओन प्रॉफिट आहा, तुजो ओन बिझनस आहा. ओन बिझनस आहा म्हटल्यार तुका आज लॉस आहा, फाल्यां प्रॉफिट आहा. पूण हे कलेक जो वाव आहा न्हू तो त्या प्रॉफिटा पेक्षा कमी आहा. कलेक वाव मेळोंक जाय तेन्ना तूं खरो. सर तुमी कॉम्पिटिशनाक काय कितें पळयता? तुमकां सपोज म्हटल्या प्रमाणे की आतां ऑनलायन खूब जाणां विकतात कोकोनट आर्ट, सो तुमी कशें कितें पळयतात कॉम्पिटिशन म्हणून, की आतां तुमी एक करता फाल्यां सकाळी स्लोली लोकूय आनी वाडपाक लागतले? म्हाका तेच जाय, म्हाका तेच जाय, म्हाका तेच जाय. हांव आतां पळय, ही आतां मुद्दम आर्ट मुद्दम घेवन येता हांव. ते राममूर्ती केल्या ती कोकोनट शेल्साची, आख्खी कोकोनट शेल्साची, ही फूल कोकोनट शेल्स. फक्त बेज आहा ती लोखंडाची, लाकडाची, कित्याक हांकां वेट ना. होय कोकोनट शेल्स, हिची बेज आहा लाकडाची, होय कोकोनट शेल्स. हो सीएम सर व्हरता. आमच्या गोंयचो राज्य प्राणी म्हटल्यार स्टेट एनिमल लागता, सो सीएम सर व्हरोन हो मोमेंटच दिता. इवन भायल्या भायल्या गव्हर्मेंटाक सुद्धा पावयलेलो आहा, आसाम गव्हर्मेंटाक सगळ्यांक पावयला, आणि तेंच्या हातीसून ते सध्या व्हरत आहात म्हाजे कडल्यान आनी गिफ्ट दिता. इवन एक फ्लावर सुद्धा आहात न्ही, फ्लावर्स केल्या. अजून हांवें कोणा कडल्यान आयकूंक ना अजून की आनी कोण करता म्हणून. म्हटल्यार हे म्हाजे कडल्यान व्हरान ते टोकन म्हणून. त्यांचे प्रायजीस सर कशे कितें स्टार्ट कशे आहा समज घेता ते प्रायजीस? पळय आतां लोक कसो दिता तो म्हाका खबर ना, हांव म्हाज्या मनाक येता तसो दिता, कित्याक म्हाजी ओन आर्ट म्हाका भिरांत दिसना. आतां जर हांवें भायल्यान कोणा कडल्यान करून हाडलेले तर हांव ताका प्रायजीस सारखे सांगूंक शकता, बाबा ही 500 रुपयान हांवें हाडले तुका 600 रुपयान विकता म्हणून. हांव सध्या तर म्हाज्या मनाक येता तो रेट लायता. पूण हितून म्हाका मेन सपोर्ट दिला न्हू तो तार सर, कारापुरकर सर, आणि मेन थिंग म्हटल्यार ईशा मॅडम, सीएम सर, तेंच्यांनी मुद्दम म्हाका हे प्लॅटफॉर्मार दिवपाक स्टार्ट केलें म्हाजे आर्ट पळोवन. तेंचे व्हडले उपकार. सर गोंयचो कल्चर जसो तुमी एक सांबाळटा, गोंयचो कल्चर कित्या खातीर सांबाळपाक जाय असो एक प्रश्न केलो जाल्यार, कारण आयज आमी गोंयान पळयलें जाल्यार खुबशे भायले लोक येवन आपलो बिझनस करता आनी लोक हे म्हणटात की गोंयचे लोक बिझनसूच करपाक सोदिनात अशें एक सायडीन खंय तरी आयकपाक येता आमकां. गोंयचो बिझनस चालू आसा शाणे, म्हटल्यार फक्त तांकां अजून प्लॅटफॉर्म मेळना. तेच गोंयचे आमचे मॅक्झिमम आर्टिस्ट आहात, आमच्या पेडण्यान मॅक्झिमम आर्टिस्ट आहात, पण अजून तेंचे कडेन कोण पावना. पावपाची गरज आसा, पावपाची गरज आहा, तांकां सोदपाची गरज आहा मातशी. कित्याक थंयसर जर पर्यंत कोण पावना न्हू तो पर्यंत तूं हें करना न्हू, तो बाबडो फुडें सरना. सपोज म्हाजी फॉर एक्झाम्पल पळय, जो मेरेन तार सर स्वयंपूर्ण अंतर्गत म्हाजे कडशी पावना तो पर्यंत हांव हांगासर पावचो नासलो, हांगासरल्यान हांव सीएम सरा कडेन पावचो नासलो, ईशा मॅडमी कडेन पावचो नासलो. आतां हे प्लॅटफॉर्मा लागून, तेंचे उपकारा लागून म्हाका बरे बरे आर्टिस्ट, बरे बरे आर्टिजन, बरे बरे डायरेक्टर, बरे बरे ऑफिसर, इवन आमच्या गोंयचे भायले सुद्धा सगळे जाण वळखतात, इवन पीएमओ ऑफिसान सुद्धा. म्हटल्यार हे सगळे उपकार कोणाचे? सीएम सराचे, ईशा मॅडमीचे, कारापुरकर सर, तार सर, मागीर गोवा हँडीक्राफ्टांतली टेक्सटायल अँड कोयरान जी आहात पळय, रविनी मॅडम, मागीर बुगडे सर, हे इम्पॉर्टन्स. तेंच्यांनी म्हाका फुडें 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 प्रोत्साहन दिलें सरपाक. मागीर दुसऱ्या वाटेन आपल्याक कोणी तरी प्रेझेंट करपाची किंवा आपूण थंय वचपाची गरज आसा, भायर सरपाक जाय. सर तुजी जर आर्ट बरी आहा न्ही जाल्यार तुज्या कडेन लोक स्पेशल येता तुका सोदीत. आपली स्किल डेव्हलप करपाक जाय. हय, आणि स्किल डेव्हलपमेंट म्हटल्यार प्रत्येकाक देवान तकली दिलेली आहा. प्रत्येक वस्तूक आर्ट करपाक मेळटा, फक्त आपली तकली यूज करपाची. तुमच्या गावाच्या लोकांचो किंवा तुमच्या फॅमिलीचो सपोर्ट तुमकां कसो कितें आसा ह्या आर्टा खातीर? आर्टा लागून गांवाचो सपोर्ट आणि फॅमिलीचो सपोर्ट म्हटल्यार सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटात ना न्ही. ते सर म्हाका पयलीं आमच्या गांवानच खबर नासलें हांव कोकोनट शेल्साची आर्ट करता म्हणून. म्हटल्यार म्हाकाच खबर नासलें हे आर्टाक कितें व्हॅल्यू आहा तो. ते सर आतां तो लोकांक कळ्ळें, आतां तो प्रोत्साहन दिता. इवन हेच काम न्हू, म्हाका बाकीचे काम करचे पडटा. म्हटल्यार आतां सध्या नाटकाचे आहा, नाटकांचे नेपथ्य बी सगळे चालू आसता. ऑलराउंडर म्हटल्यार
ऑलराऊंडर आता लोक म्हणू शकता, हांव म्हणू शकना स्वतः. आर्टिस्ट केल्याच आपलं ऑलराऊंडर म्हणली ना सर ना, पण आपली स्किल आपण स्वतः दाखवूंक शकना. तसं थोडे असताना आणि थोडे असतात भितर आपण हे करता आपण ते करता, पण तेका व्हॅल्यू केन्ना जेन्ना दुसरो जेन्ना सपोर्ट करतात, जेन्ना तो वालर दितात तेन्ना म्हाका वालर. तशें सर जे तुमच्याकडून जर एक मेसेज म्हटली गोंयकारां खातीर किंवा आमच्या तरणाट्यां खातीर जाल्यार कितें आसतली भुरग्यां खातीर मेसेज? मेसेज म्हटल्यार आमच्या गांवांनी मेन म्हटल्यार आमच्या पेडण्यानच धरता. आता सिटी एरियाचे कसे लोक आहात ते आम्ही आता अजून न कळत तसं, पण आमच्या गांवान जी रानांनी बिनांनी अशी वस्तू मेळटात की त्याच्यापासून जाय ते करूंक जातात. ते चड हे ना, एक्सपेन्सिव्ह ना, बाबा आपणाक इतलो खर्च लागतलो नाल्यार आनी कितें लागतलो, कितें ना. तसं म्हळ्यार हांवेनच हे जे आर्ट केल्या पळय, हांव मदीं गाडयो पेंटिंग करतालो, ट्रक बी पासिंगेचे. सो म्हाज्या कडशी व्हडले ग्राइंडर बी आहले. त्याच ग्राइंडरान हांवें स्टार्ट केलें. म्हाका अजून खबर ना ह्या आर्टा लागून कसली मशिनरी यूज करपाची नाल्यार आनी कितें ती. तसं सो अजून हांव त्या ग्राइंडरांचेरच काम करता. म्हाका खूब जाण सांगता अमकी मशिनरी मेळटा तमकी मशिनरी मेळटा. म्हटलं माझे हात सद्या आता व्हडले ग्राइंडराचेच घोळ आहेत, म्हाका ती मशिनरीची जाप करून गरज पडना. तशें टायमा प्रमाणे तशेंच भुरग्यांनी जर आपण डेअरिंग केलें जाल्यार तुमचे कितें करूंक जाता तो. तसं जस्ट मनान हिम्मत जाय आणि एक जिद्द जाय की आपण हे करतलो आणि त्याच्या फाटल्यानच पडंक जाय. आता ही राम मूर्ती केल्या, म्हाका पयलीं खबर ना, म्हटल्यार हांव जिद्दीक पेटलेलो करतलो म्हटल्यार करतलो. करताना चुकले सुद्दां आसतलो तुमी? चुकले, मॅक्झिमम चुकला. तसं इवन ही हांवें अजून तरी कोणा कडल्यान आयकूंक ना कोण कट्ट्यांची मूर्ती केल्या म्हटल्यार ही करपाकच म्हाका भरपूर स्टडी करची पडली. स्वताची मेमरी यूज करून करून हांवें केल्या. बरोबर. आणि एक तुमचे तर खूप बरें दिसलें की तुम्ही आजचे जो सगळे जाण गुगल यूज करता की युट्यूब व्हिडिओज करून आपली कितें आयडिया ना अजून. तुम्ही ते यूजच करना आणि तुम्ही सगळे इतले करता म्हणजे क्रिएटिव्हिटी. म्हाका अजून मोबायलाची सुद्धा कितें खबर ना, खंयचीच खबर ना. हांव कितें मेळटा न्हू, सपोज म्हाका आतां वयता आसतना कितें मेळ्ळें पडलेलें, म्हाका दिसलें हितून अशें क्रिएशन जाता, सो ते उखलून हाडटा तेजे क्रिएट करता आर्ट. म्हणजे एक्चुअली खरी कला जी दुसऱ्याची पळय नासतना आपूण एक करपाक शकता. एक मेन पॉयंट म्हटल्यार कितें, कोणाक एक डायमेन्शन क्रिएशन प्रपोजिशन जे भुरग्या कडेन मेळटा पळय तो भुरगो सदांच आर्टिस्ट म्हणूंक शकता. सर आनी एक जस्ट एक आउट ऑफ बॉक्स एक प्रश्न विचारूंक सोदता, एक शेवटचो असो. तर खूप जाणां म्हणटात की भुरग्यांक सजेस्ट करता की अजुनूय गोंयांत गव्हर्मेंट जॉब जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब आसतला. सजेशन कितें आसा की बाबा भुरग्यांनी गव्हर्मेंट जॉबाक वयचे स्वताचो कितें वेवसाय? सगळ्यांक आतां पळय पब्लीक इतली आहा की प्रत्येक घरान 10 तरी मनीस आसतले. गव्हर्मेंटा कडेन इतले जॉब नात, नाल्यार अख्खो गोवाच आमचो गव्हर्मेंटानच आसतलो आसलो थंयसर. पूण त्या जॉबाक सोडून तूं जर तुजी तकली लडोवन ओन बिझनस करचें न्ही जाल्यार म्हाज्या परस गव्हर्मेंट जॉबा पेक्षा ओन बिझनस सदांच बेस्ट. तुका आज लॉस आहा फाल्यां प्रॉफीट आहा. तसं गव्हर्मेंट जॉब म्हणटा तूं, गव्हर्मेंट जॉब तुका मंथली उरलो पेमेंटाचे सॅलरीचे. वयल्यान तूं कोणाच्या तरी हाती सकल उरलो, हांगासर तूच तुजो राजा, तूच तुजो कॅशियर बी सगळं तूच. थंयसर थँक्यू सो मच सर. तुम्ही एक अशा आर्टा बद्दल आमकां सांगलें जी एक्चुअली गोंयांत खूपच लोकांक कमी आसतलें, खूप लोक कमी करता आसतले. हांव एक व्हिडिओ पळयणाऱ्या लोकांक आमच्या सगळ्या ऑडियन्सांक सांगपाक सोदता की मुद्दाम येयात शॉप विजीट करा, प्लस सरांचो कॉन्टॅक्ट घेवन सर तुमच्या कडल्यान हे आर्ट फॉर्मारान तुमचं घर डिझायन करा म्हणपाक शकता एक्चुअली. आनी हेजी गरज आसा, कारण एक ट्रेडिशनल आणि एक आमचे आजूबाजूचे जे आमी यूज करणारे सगळे गजाली आहात तेज्या प्रमाणे आर्ट करता, हेजी खूपच गरज आसा. ना इवन म्हाका सांगतात खूब जाण की सर तूं आमच्या कडची यो, तूं शिकय. इवन मागीर बाकीचे ऑफिसर सुद्दां म्हाका विचारता तूं तांकां कसो शिकयतलो, खंयच्यान सामान कलेक्ट करतलो. बेस्ट थिंग तांकां शिकोवपाक तेंचे एरियेन चल, ती एरिया सर्च कर, थिंगासर तांकां कितें मेळटा अवेलेबल आहा हाती कडशी तेच घेवन तांकां शिकोवपाक स्टार्ट कर. म्हणजे तांकां रॉ मटेरियलाक भायल्या गांवांत वचपाची गरज ना. बेस्ट थिंग सर, हेच बेस्ट. सर आमच्या गांवांत जाय ते रानां जाय ते थिंगासर चला, रानांनी खूप कितें कितें मेळटा ते झाडां. प्रत्येक जाण शिकयतना सर आमी अशें पळयलां की तूं हे हांगासून सामान घेवन यो आनी हे कर अशें सांगता, पण तुमी अशे आहात की आपल्या आजूबाजू कितें आहात आजूबाजू करा. आमच्याच आजूबाजू आर्टिस्ट आहात आनी तांकां कॉन्टॅक्टान घेयात, त्यांच्या वडल्यान तुमचे आर्ट आनी क्रिएट करा. आता फॉर एक्झाम्पल हांव क्ले आर्ट करना,
पॉटरी करना. सो माझे फ्रेंड्स आहात उमाकांत पोके बी, सो तांकां सांगता तुम्ही पॉटरी म्हाका दियात थंयसर, तेतून हांव माझे फ्लावर्स घालता, तेजी डिझायन क्रिएट करता. म्हणजे तेंचो बिझनस म्हाका अटॅच जाला न्ही. तसोच बिझनस करा म्हणटा, कोलॅबोरेशन जितले वांगडा मेळून सगळ्या वांगडा करतले हय तितलो म्हाजो टायम वाचता. सपोज जर हांव जर हे जाता बावल करपाक गेलो थंयसर जाल्यार म्हाका तितलो टायम मेळचो ना. बरोबर, फ्लावर्स करतलो काय ते करतलो तशें आनी. सो तेका घेव कॉन्टॅक्टान, म्हण तोय खूश जालो, तुजो बिझनस वाडलो, तुजे आर्टाचे क्रिएट जाले आनी क्रिएशन वाडलें, लोकांकय बरें दिसलें, सगळें जालें. इवन हांवें मोरजे सतपुरुषाची देवूळ आहा आमचे मोरजेचे देवूळ आहा पळय, थिंगासर कावी आर्ट सुद्दां म्हाजीच आहा, डिझायन्स म्हाजीच ती. म्हणजे आर्टिस्ट परब पूण डिझायन्स म्हाजी आहा थिंगासर. हांव आनी वर्देश म्हणून भुरगो, तेंचे दोगांचे थंयसर कावी आर्ट सुद्दां येता एअरपोर्टांचेर करशी जाल्यार बरी सुंदर दिसता. आमच्या गोंयच्या कल्चरान भरपूर आर्ट आहा, ती हेचेर क्रिएट करात, बावलांचेर बी तितले क्रिएशन वाडलें न्हू. सर अशे कलाकार एक्चुअली मिडियार येवपाक जाय, अशा क्रिएटरांक म्हाका दिसता हे उपकार एक्चुअली म्हाजेर मिडियाचे, मिडियाचीच उपकार हे. म्हणून हांव आतां इतले प्लॅटफॉर्माचेर पळय, मिडिया, मागीर आमचे सीएम सर, तार सर, इवन स्वयंपूर्ण गोवा सीएमचे फूल ऑफिस, स्किल अँड डेव्हलपमेंट, मागीर आमच्या गोवा हँडीक्राफ्ट, आर्ट अँड कल्चर, हिंचे उपकार हे की म्हाका एक प्लॅटफॉर्म दिता. आनी माझे नशीब कितें की लोकांक हे आर्ट दाखोवंक मेळटा. बरोबर, बाबा कट्टे पासून आनी कितें कितें जाता रेडी थंयसर. अशें न्हू बाबा आमी चमचेत घेवन बसले, ते ह्यान घेवन बसले, तशें ना. तरी म्हाका टायम मेळना, म्हाजे आनीक युनिक आर्ट आहा, म्हटल्यार ती अजून म्हाका टायमूय मेळना, मातसो बिजी उरता. सगळी कामां ती बाकीची आसता. सो थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. येस, देव बरें करूं.